नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां आतां एक थोडोसोच मसालो करून दाखयता आनी कसो तो तुमी पळया। आतां हो मसालो न्ही आतां घरान मसालो नसता पळय तेन्ना आतां अर्जंट आमकां करपाक जाय मसालो तेन्ना खूब नग आतां घरान ना आनी थोडे नग आसा आनी आमकां करपाक जाय मसालो तर हो असो करूं येता आनी खूब क्वॉन्टिटी आनी आमकां फास्ट जाय ते खूब क्वॉन्टिटी तो भाजता करता म्हणसर उशीर जाता न्ही आनी हो आतां थोडोच काडलो आनी भाजलो आनी सोमत्या पूण आतां आपलें आतां रांदपाचें आसा तें काम केलें तर फास्ट जाता आनी आपल्याक मसालोय बेगीन करून मेळटा आनी आतां तुमचे कडेन मिरसांगो ना आनी मसालो घालूनच तुमकां करपाक जाय तर कशें करप हें तुमकां हांव दाखयतां पळया। आनी मेजरमेंट हे पळय तुमकां जाय न्ही हांव खरो अंदाजानूच काडटा आनी बरोबर जाता तो आनी हांवें मसाल्याची रेसिपी दाखयल्ली आसा असोच अंदाजान काडलेलो आनी खूब जाणांनी कॉमेंट्स केले बरो जालो म्हणून आनी खरो बरोच जाता तो बरो लागता रुचीक। आतां हो तसोच तुमकां थोडोसोच काडून दाखयता कसो तो पळया। हो चमचो घेतलो मोठो आसा मातसो तो पळया चमचो घेतलो न्ही ही पत्री आहा पळय ती एक चमचो ही पळया एक चमचो घेतला एकूच चमचो आसा ही एक चमचो ही घेतले तेजपत्ता हांव 4 धाकटीच पानां आहा ती 4 घेतले एक धाकटेशें ते पळय जाळफळ आनी बरो कारेगात बरो जाता मसालो 5 वेलच्यो ग्रीन आनी 2 वेलच्यो धाकट्यो पण ह्यो सोलतले आनी भितातलेच घेतले भायले भायर उडयतले कल्ला आनी चक्री फूल घेतले हांवें 2 हे पळय पण भितर हांव न्ही एक आतां धाकटे घालतले हे पळय तिखी आसा 1 चमचो हे पळय बडीशेप आसा 1 चमचो आनी घालता इल्ली म्हणजे अर्दो चमचो सुमार म्हणजे 1.5 चमचो घालता बडीशेप हे पळय आनी थोडी घालता म्हणजे 1.5 चमचो 1.5 आतां हांव जिरे घेता हे पळया 3/4 चमचो कित्याक जाणा तितले हांव जिरे आतां मातशे 3/4 मातसो कमी आसा तो तितले हांव हे पळय हातून घेतले इल्लेशे पाव चमचो सुमार आनी तशेंच न्ही धाकटो हे पळय पाव चमचो घेतला मेथयो धाकटोच पाव चमचो घेतला सासवां आनी तीळ घेतल्या 3/4 म्हणजे एकूच चमचो घेतला ते आनी ही आतां आसा पळय तिळयो ह्यो तीळ ते घेतले 1 चमचो कित्याक जाणा ते सांगता हांव भितर चणे बीन आनी कितें घालचें ना म्हणजे वाटाणे 2 चणे बीन उडयता पळय ते घालचे ना हाचीच दाटसाण मागीर बरी येतली पळया 3/4 घाला नाजाल्यार 1 घाला हो कमी कसो 1 चमचो आसा तशेंच आतां भितर मिरयां घालुया हो पळया 1 चमचो मिरयां घालता आनी तुमकां जर इल्ली जादा जायी जर आनी अर्दो चमचो घातल्यार जाता आनी आतां हांव मसालो घेतले पळय तो म्हाजो मसालो वापरता तो कमी तिखट आसा तिखट असो जादा नाच तो आनी समजा तुमी तिखालालचो तिखट बीन असो घेतली न्ही तर हो 1 चमचो खूब जाली आं मिरयां आनी म्हाजो आतां तो कमी तिखट लाल तिखट आसा मसालो हो पळया कमी तिखट आसा तो तेका लागून हांव हेका आतां 1 चमचो आनी पाव चमचो तरी उडयतले भितर मिरयां दाखयता आं राव हे पळया हांव आनी एक्स्ट्रा हे पळय इतली पाव चमचो उडयता कित्याक म्हाजें लाल तिखट आसा पळय तें कमी तिखट आसा म्हणून नाजाल्यार तुमचे जर ते तिखट भरपूर आसा मसालो जर ही घालपाची ना पाव चमचो घातला ती घालपाची ना आनी आतां आमी हे पळया लवंगां 1 चमचो आनी मिरयां लवंगां आसा पळय आनी एक
थोडी घालूया. हे पळय 1.5 चमचो म्हटल्यारूय जाता. आता 1.5 चमचो हे पळय आमी लवंगां घेतली. आणि आता हे पळय लास्ट घेतल्या वेळेस सुकी कोथंबीर. ती कितली घेतल्या ती दाखयता. 1 चमचो, 2, 3 आणि 4. सारकेच सांगता तुमकां, कन्फ्यूज जाव नाकात. 4 चमचे, पाव चमचो, पाव चमचो, पाव चमचो, 3/4 चमचो. ही घेतल्या 4. जायफळ घेतल्या 1, 5, 2. ह्यो घेतल्या 2.5. मागीर हो 1.4 म्हणजे 1 चमचो आणि थोडे उडयला. हे घेतला 1 चमचो, 1 चमचो, 1 चमचो आणि इल्ले घेतला म्हणजे 1.5 चमचो सुमार. आणि हो घेतला 3/4 चमचो असो मसालो. आता हे पळय हांवें जाळफळ फोडून दवरला. हे पळय ह्यो वेलच्यो सोल्ल्यो मोठ्यो त्यो. आणि हातूंतल्यो न्हू आमी बियो काडून उडयता. त्यो बियो हांवें काडून उडयल्यो. हे पळय आता हो मसालो भाजून घेता. पयलीं घालता हे पळय कोथमिरी. एकदाच सगळे पयलीं घालूं नाकात. कित्याक जाणा नाजाल्यार एक भाजता आनी एक भाजत ना. आणि बारीक गॅसीर भाजा नाजाल्यार मिडियम गॅसीर भाजा. पण बारीक गॅसीर भाजता तो मसालो मातसो बरो जाता. हे पळय काडून दवरल्यो कोथमिरी बऱ्यो जाल्यो. हे पळय आता भितर तिखी, चक्री फूल, जाळफळ आनी मिरयां घातल्या. आनी हे आनी बारीक हे केला हांवें पळया. एकाचेरूच दवरला. आनी आता हे पळया जे 100चेर ते दवरला. आनी आता हे एकदाच इतले नग भाजल्यार जाता. कित्याक जाणा तेची सायज आसा ती सगळ्यांची सेम आसा. आणि आमी हे कमी क्वॉन्टिटीनी ज्यादा असल्यार एकूच भाजा. ओके आता हे बरें भाजून काडटा. हे पळय जाले. आता हे काडून दवरता. पळया आता हे आसा बडेशाप. जे बडीशेप, जिरे, वेलची ग्रीन आणि ती मसाला वेलची, तेजपत्ता आणि जाळपत्री. हे पळय हे आता 1 चमचो घेतला. पण हे पळय असले फूल ही न्हू 2 सारकी आसा ही. हे पळय अशी अख्खी जर 2 आनी इल्लेशे आसा. हे पळय अशें. आता हे सगळे एकीच कडे करून भाजूया. हे पळय हो आता जालो भाजून. आणि हे जे हांवें कुडके बारीक केल्ले कात्री ना अशेच पानाचे कुडके कर. अख्खे पान दवरूं नाका म्हणजे ते बरे भाजून येता. आणि चड डार्कूय भाजू नाका, काळो जायसर. कित्याक जाणा तेन्ना मागीर कोडू लागता मसालो. लवंगां आता हांवें भाजली आनी निवयली. आनी ती आता ह्या मसाल्यान घालुया. आणि आता न्ही भितर हांव घालतलें हे पळय 1 चमचो ना 3/4 चमचो हांव घालतलें आता खसखस. हांव न्हू खसखस घालपाक विसरलें. काडून दवरलो थंयच सायडीकूच उरलो तो. आनी हो मातसो आता भाजूया. आता हे पळय हे आसता मेथ्यो पयलीं उडयता भितर. मागीर उडयता हांव तिळ्यो. हे पळया. आनी आता भितर उडयता हे पळय मातशें रावता. आनी आता न्ही सोमते ते पळय भितर उडयता जिरे आनी
सासवा जिरे शहा जिरे ते मातशे तिळ्यो मातशे तरी तापोवंक जाय मागीर हे घालूंक जाय हे पळय भाजले पळयले तिळ्यो रोखड्यो भाजता ते आनी सोमतेच बंद करुया कित्याक जाणा नाजाल्यार ते चड भाजतल्यो आनी ह्या हेजेर मातशें धवळपाचें आनी काडपाच्यो हे पळया आतां हो बरो निवोनी मसालो आनी थोड्या क्वॉन्टिटीन आपल्याक 8 दीस 15 दीस पावता असो 15 दीस तरी पावता थोडो खाताले चड खाताले 2दा 4दा तरी पुरो आतां हांव कितें करता जाणा तें तुमकां दाखयता हो निवलो की ना पयलीं हांव वाट्टा आनी भितर मसालो कसो घालता तो तुमकां मागीर दाखयता हे पळय मिक्सराच्या आतां आयदनान घालून थोडो थोडो वांटून घेता हे पळय आतां आमी हो वाटलो मिक्सराच्या आयदनान इतलो जालो हे पळय इतलो जालो आतां आमी कितें करुया मसालो इतलो काडुया आनी तेज्याक मातशे 1-2 चमचे चड काडुया आतां हो चमच्यांनी जर असो मेजुया ते बरें भरपाचे 1 चमचो 2 चमचे 3 4 5 आनी 6 टोटल 6 जाले चमचे आता मसालो भितर कसो घालपाचो तो तुमकां सांगता आता रेड चिली पावडर 1 2 3 4 5 6 हे आता 6 चमचे जाले तो मसालो 6 चमचे जाले आता हातून आमी न्ही 2 चमचे एक्स्ट्रा घालुया 6 7 आनी 8 हो घातलो आमी हे पळया आता हे आता पॅनार घातला मसालो मातसो 1 मिनिट सुमार बेश्टो तसो फिरयत रावपाचो हे पळया तेजो कलर मातसो चेंज जालो आनी हांवें तो गॅस बंद केलो कित्याक जाणा मातसो वास येवंक लागलो की ना तो बंद करपाचो आनी ह्याच पॅनार धवळीत रावपाचो नाजाल्यार तो कोडू लागतलो ते मात प्रिकॉशन घेया मातसो आपल्याक असो वास कसो येवंक लागलो की ना सोमतोच गॅस बंद करपाचो आनी आतां हो आसा न्ही तो हातून घालपाचो आनी हे डायरेक्ट अशें मिक्स करपाचें ना आतां कितें करपाचें जाणा हो मातसो परत निवोनी आमी मिक्सरार परत तो ग्राइंड करुया म्हणजे बरो मसालो तयार जालो हो पळय आतां हो मिक्स केल्लो हांवें मिक्सरान घातलो आतां तो परत ग्राइंड करता हे पळया इतलो मसालो तयार जालो पळया आतां असो मिक्स करुया मातसो निवळुया डब्यान भरून दवरुया असो तुमी मसालो एका चमच्याचे मेजरमेंट करून घेया हो पळय म्हाका जर हो आतां म्हयनोभर पुरो आनी आतां तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता आनी म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करा आनी कॉमेंट्स बरें करा आनी असोच मसालो करून पळया आनी आतां तुमी पळयता आनी मागीर पळयता पळय तांकां मना पासून सांगता खरेंच तुमचें देव बरें करूं